भुरगेपणार तावन सांगात भोवून एकाच बांकार बसून लिसांव शिकून एकाच लेसान दुखां पुसिल्ल्यांची गजाल आयका. आज तीं रस्त्याराक भायर सरल्यांत. देखून सरगार आंज बुडवे वियोलां वाजयतात. हांचीं काळजां एक जातना संद्र नेकेत्रां लजेवन कुपांत लिपल्यांत. बरयल्ल्या पत्रांनी वाऱ्यार तरुणांचो सुरंगार केला. धाकटुल्या सुकट्यांनी गोंठेरांत आसरो घेतला. सुर्याचीं किरणां परजळीत जाल्यांत. सुर्याचीं किरणां एक आपुरबायेचें संप्रदायीक पद. ह्या पदाक तशेंच आयच्या सर पदांक संगीत दिलां बाब एरिको झेरियो हाणें. आनी आतां सुर्याचीं किरणां मांड सोबाण पंगड गायतना नाच सोबाण सांगात दिता तुमच्या भुरगेपणाच्या मोगाच्या मधूर उडासा खातीर. सूर्याची किरणां मोगा परजळीत आता एक जाली म्हणून दोनी काळजां. सगळीं आठवडवे वाजयतात ती वियोलां मोगामी रेस्पेराक भायर सरताना. सूर्याची किरणां मोगा परजळीत आता एक जाली म्हणून दोनी काळजां. सगळीं आठवडवे वाजयतात ती वियोलां मोगामी रेस्पेराक भायर सरताना. संद्र नेकेत्रां कुपांत लिपतली बरयल्लीं पत्रां वाऱ्यार उबतली. धाकटुली सुकणीं गोंठेरांनी लिपतली मोगा आमचीं काळजां आयच्यान एक जालीं. संद्र नेकेत्रां कुपांत लिपतली बरयल्लीं पत्रां वाऱ्यार उबतली. धाकटुली सुकणीं गोंठेरांनी लिपतली मोगा आमचीं काळजां आयच्यान एक जालीं. शिकतल्या एका बुकार मेस्त्री मारतना आमी रडतल्या दोगांय तुका पुसतल्या एका लेसान. भुरगेपणांत आमी पळयतल्या मोगान लिसांव शिकतल्या एका बुकार मेस्त्री मारतना आमी रडतल्या दोगांय तुका पुसतल्या एका लेसान. पयलो मोग इस्कोलाच्या बांकार उपरांत मागून सदां मिसाल. काल जालां खुबसार आनी आज घेतलो कुंगार मोगाल आनी न्हवरो आमी भोंवताव रस्त्यार. पयलो मोग केलो इस्कोलाच्या बांकार उपरांत मागून सदां मिसाल. काल जालां खुबसार आनी आज घेतलो कुंगार मोगाल आनी न्हवरो आमी भोंवताव रस्त्यार. सूर्याची किरणां मोगा परजळीत आता एक जाली म्हणून दोनी काळजां. सगळीं आठवडवे वाजयतात ती वियोलां मोगामी रेस्पेराक भायर सरताना.
व्यारकारांची गजाल सांगून जावचे तसली नाही. 4 काज कशें करचे, लाभ कसो करचो म्हणलें तांकां कोणी शिकयचें म्हणना. तशें म्हणटना आजकाल गिरायकी कांय उणें ना आतां बा. 25 रुपयांची वस्त 10 रुपयांक मोलायतात. येया आमी व्यारकाराक आनी गिरायकाक पळया. 10 दामू 200 रुपये. हो आज सकाळी काले वरून गेला तो. काले वरून गेलो काही. हा तुझ्या मम्माने पैसे दिले, मम्मीने नारळ म्हणून बाहेर पडले अंकला. तू बोलसान घालून आहे बोलसान घाला आता नारळ गेला. मम्मा जोर करता ही एक याकडे नारळ दिता. तुझ्या नमस्कार. म्हाका एक 5 किलो तांदूळ, 2 किलो साखर आणि 1 किलो तोरी डाळ. हे 3 आयटम बांदून दवर. हांव मागीर येताना व्हरता. साधारपणी नातलेंगी आज ना पैसे बाहेर पडल्यात काही नंतर अळे रे आता काले पैसे ताका ताच्या आवय कितले सांगले त्या चेरक्याच्या हातान पैसे दिनाका म्हणून 1000 कोटी या अंगडीतल्या 5-7 हाती सांगले की ऐका ना ती अंकला काल राव 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 कल 2 किलो किती ताईगी बरे तुझे पहिले जेल्ले बाकी आहात म्हाका म्हळ्यार सामान आनी डोंगा जाय राव रे आता रडा नाका. ओ नारलो कितलो एक काढून सांगला मो. हा ओस दिव्य आधीच का घातले गो किती होय गे. हा किती काही तुका काय नाही तुमचं कोड काय काढ 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 2 चॉकलेट आगी. हा जाय बरोबर सांगला आगे. जाय 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 आमच्या अंगडी घेऊनचे पुरा येत बरोबर जंत आहे ना वो काले खई काले रट्टाय रे. तुका नारळ दे जाय म्हणून नारळ दिलो आणि काले रट्टा तू. मामा नोटूक 20 रुपये दिले. होय 11 रुपयाचं नारळ मा दिलंय.